नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळयाच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अस्तंत यूपींतल्या मेरठ वाठारांत जनसभा केली. संबोधीन 2024तली वेंचणूक विकसीत भारता खातीर आसा अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. आदले उपप्रधानमंत्री आनी भारतीय जनता पक्षाचे वरिश्ठ हांकां भारत रत्न दिवन केले भोवमानीत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी दिलो भोवमान. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर सांखळे मतदारसंघात जाल्ली कार्यकर्त्यांची बसका. भारतीय जनता पक्षाक जैतिवंत करपाचो मुखेलमंत्र्यांनी मारलो उलो. दिल्लीतल्या रामलीला मैदानाचेर इंडी गठबंधनाची जाली महारॅली. गठबंधनातले वरिश्ठ फुडारी जाले वांटेकार. गोंयांत इस्टर संडे व्हडा उमेदीन मनयलो. साबार इगर्जींनी मध्यान राती जाल्यो प्रार्थना सभा. पळया खबरो विस्तारांत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज अस्तंत उत्तर प्रदेशांतल्या मेरठ वाठारांत वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर पयली सभा घेतली. अस्तंत उत्तर प्रदेशांत प्रधानमंत्र्यांची ही पयली सभा आशिल्ल्यान वेंचणुकेच्या नजरेंतल्यान ही सभा म्हत्वाची थारता. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें की 2024तली वेंचणूक विकसीत तीसरे कार्यकाल की तैयारी में अभी से जुट गई है. हम आने वाले 5 साल का रोड मैप बना रहे हैं. नई सरकार बनने के बाद पहले 100 दिनों में हमें कौन कौन से बड़े फैसले लेने हैं, इस पर तेजी से काम चल रहा है. पिछले 10 विकास का जो मोमेंटम बना वो अब और तेजी से आगे बढ़ेगा. इन 10 वर्षों में तो आपने विकास का ट्रेलर ही देखा है. अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है. देशाचे आदले उपप्रधानमंत्री, गृहमंत्री आनी भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी लालकृष्ण अडवाणी हांकां राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी देशाच्या सर्वोच्च नागरी सन्मान भारत रत्न पुरस्कार भेटयलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी तांच्या घरा वचून ह्या सर्वोच्च नागरी पुरस्कारान तांकां भोवमानीत केले. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाजीर आशिल्ले. हो पुरस्कार घेतले उपरांत जाप दितना लालकृष्ण अडवाणी हांची चली प्रतिभा अडवाणी हांणी खोस उक्तायली. हो खीण आनंदाचो खीण आसा अशें तिणें सांगलें. वास्तव में बहुत गौरव का पल है और दादा का जीवन, उनकी जीवन यात्रा देखते हुए मुझे लगता है ये इस पड़ाव पर उनको मिलना बहुत, हम परिवार वालों के लिए बहुत खुशी की बात है. दादा ने अपना सर्वोच्च जीवन देश सेवा में लगाया है, तो इस तरह से उनका सम्मान मिलना उनको, मुझे बहुत खुशी है. मेरे भाई जयंत को बहुत खुशी है, पूरे परिवार को बहुत खुशी है. एक कमी जो मैं महसूस करती हूँ मेरी माँ की है, बिकॉज दादा और उनके जीवन में माँ का बहुत बड़ा हाथ रहा है. उनकी सफलता में उनका पूरा साथ उन्होंने दिया. माँ की बहुत याद आती है. नवी दिल्लीतल्या रामलीला मैदानाचेर इंडी गठबंधनान लोकतंत्र बचाव रॅलीचें आयोजन केल्लें. ह्या रॅलींत इंडी गठबंधनाचो साबार फुडारी वांटेकार जाल्ले. दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांचे अटके उपरांत ह्या आम आदमी पक्षान रॅलीची घोशणा केल्ली. मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव, मेहबूबा मुफ्ती आनी तेजस्वी यादव हांचे सारके फुडारी ह्या रॅलींत वांटेकार जाले. रॅली दरम्यान विरोधी पक्ष ह्या मंचाचेर आपल्या तांकीचें प्रदर्शन केलें. प्रियंका गांधी हांणी रॅलीक संबोधित केलें. भगवान राम के पास सत्य था, आशा थी, आस्था थी, प्रेम था, परोपकार था, विनय था, धीरज था, साहस था और भगवान राम के पास सत्य था. मैं सत्ता में बैठे हुए
सरकार के जितने भी सदस्य हैं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूं कि इस जीवन राम भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है, जाती है। दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांची घरकान्न सुनीता केजरीवाल हांणी अरविंद केजरीवाल हांचो संदेश घेवन आपूण ह्या रॅलींत आयला अशें तांणी सांगलें. अपने केजरीवाल ने देश से आपके लिए एक संदेश भेजा है। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को छवि देता हूं। रॅलीक संबोधित करतना महाराष्ट्राचे आदले मुखेलमंत्री उद्धव ठाकरे हांणी सांगलें की कल्पना सोरेन आनी सुनीता केजरीवाल ही दोगांय धेटायेन लढटात. अपनी दो बहनें हिम्मत से लड़ रही है. अगर बहन हिम्मत से लड़ रही है तो भाई कैसे पीछे रहेगा. और इसलिए हम सब दोनों अपनी जो बहनें हैं, कल्पना जी है, सुनीता जी है, आप चिंता मत करो. सिर्फ हमें नहीं, पूरा अपना देश हिंदुस्तान आपके साथ में है. भारतीय जनता पक्षाच्या मुख्यालयात आयज शहजाद पूनावाला हांणी पत्रकार परिशद घेतली. ह्या पत्रकार परिशदेंत तांणी इंडी गठबंधनाचेर टिका केली. देशाच्या एकतेचें विभाजन करपी भ्रष्टाचारान बुडिल्ले मनीस एका माचयेर आयज आसात असो आरोप तांणी केलो. अपनी महत्वाकांक्षाओं को और अपने परिवार हित को हमेशा राष्ट्र हित के ऊपर रखा है. ये वो पार्टी है जिसने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए देश के विभाजन और देश के टुकड़े हो जाए तो भी इससे कभी संकोच नहीं किया. और कांग्रेस पार्टी की लगातार राजनीति और रणनीति 1947 से लेकर 2024 तक केवल और केवल डिवाइड एंड रूल अर्थात बांटो और राज करो की रही है. 47 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया और आज कांग्रेस के प्रथम परिवार के युवराज जब देश में निकलते हैं तो वो कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर और कभी वो और उनके सहयोगी, उनके सांसद उत्तर दक्षिण के नाम पर देश को बांटने की अर्थात वही अंग्रेजों वाली मानसिकता, डिवाइड एंड रूल वाली उस पॉलिसी को अपनाने का कुकर्म करते हैं. कच्च्या थीव बेटा संदर्भात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक्स संकेतथळाचेर आपले विचार मांडले. काँग्रेसीचेर आरोप करीत तांणी सांगलें की सगळ्या भारतीयांक अजापीत करपा सारकी ही गजाल आसा. आतां मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण काँग्रेस पक्षान कच्च्या थीव बेट कशें वगडायलें हाचे संकेत मेळटात अशेंय तांणी सांगलें. हाका लागून सगळे भारतीय लोक बेजार आसात अशेंय तांणी मुखार म्हळें. इतले मजगतीं 10 ऑगस्ट 2023 वर्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अविश्वास थारावाचेर संसदेत म्हायती दिली. डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छ तीवू वापस ले आइए. एक कच्छ तीवू है क्या? किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था. कब दिया था? कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा. और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था. तामिळनाडूचे भाजपा अध्यक्ष के अण्णामलय हांणी कच्च्या थीव बेट श्रीलंकेक दिल्ले बद्दल काँग्रेस आनी डीएमके पक्षाचेर खर टिका केली. काँग्रेस जेन्ना जेन्ना सत्तेर आशिल्ली तेन्ना देशाच्या सुरक्षिततेचेर आनी अखंडतेचेर तांणी लक्ष दिलें ना असो आरोप. A historically important area of Tamil Nadu in which fishermen for thousands of years had without any interruption had fishing rights was mysteriously ceded away in 1974. Congress, whenever they were in power in India, they had the least interest in securing India's border
territorial integrity and sovereignty. भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुधांशु त्रिवेदी हांणी आयज लोकतंत्र बचाव रॅली संदर्भात माहिती दिवपाक पत्रकार परिशद बॉस सांबाळप आनी भ्रष्टाचार लिपोवप ह्या खातीरच ही रॅली आसा अशी वंदनाचेर केली. जे पक्ष ह्या रॅलींत सामील जाल्यात ते गेली 30 ते 40 वर्सां भ्रष्टाचारांत बुडिल्ले आसात अशें तांणी सांगलें. सामाजीक एकचार बिगडोवपाचो तांचो दाव आसा. हे लोकतंत्र रॅली परिवार बचाव आनी भ्रष्टाचार छुपाव असो ताचो अर्थ ह्या रॅलींतल्यान दिसता अशें तांणी सांगलें. पुनः कह रहा हूं, ये तथाकथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं. और ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद के कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा. दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या अटके उपरांत रामलीला मैदानाचेर जाल्ल्या महारॅली संदर्भात उलयतना केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी सांगलें की जांच्या आड वचून अरविंद केजरीवाल राजकारणात भितर सरल्यात तांचे बरोबरूच ते आयज रावल्यात. कल जो ये अलायंस है जिसको आपने इंडी अलायंस बोला, मेरे कुछ जब हम लोग अपने आप में बात करते हैं हम इनको किसी और रूप में डिस्क्राइब करते हैं. ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो केजरीवाल जी जिनके खिलाफ लड़ रहे थे. अब ये क्या सम्मेलन होगा वहां पे कि केजरीवाल जी जो इस समय ईडी की कस्टडी में है उनको छोड़ा जाए? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से आपके व्यूअर से पूछना चाह रहा हूं, ये वाकई में लोग खुश हैं कि केजरीवाल जी कस्टडी में है और कि वही केजरीवाल जी जिन्होंने इनके खिलाफ आंदोलन चलाया था? खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसर. सबसे जरूरी काम मतदान. देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं. बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए. इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन. सोशल मीडिया मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की. वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए, कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे. तो जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए. ये सिर्फ निशान नहीं, शान है. लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है. मेरा वोट मेरी ड्यूटी. मेरा वोट मेरी ड्यूटी. सूर्य भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे. ऋष्यशृंग मुनि के द्वार पर राजा दशरथ नहीं, भिक्षुक दशरथ नंगे पांव जाएगा. सुखधाम का नाम राम. रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल. उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. लोकतंत्र बचाव रॅलीच्या सुरक्षे संदर्भात दिल्लीचे डीसीपी एम हर्षवर्धन हांणी सांगलें की कायदो आनी सुवेवस्था राखपाक तशेंच येरादारी सुरळीत जावपा खातीर कडक वेवस्था केल्ली आसा. ह्या रॅलीक दनपारां 2 वरां मेरेनचोच वेळ दिला अशें तांणी मुखार सांगलें. लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और ट्रैफिक को भी जहाँ तक हो सकता है स्मूथली इंश्योर करने के लिए एलैबोरेट अरेंजमेंट्स लगाए गए हैं. और जो इस रैली के ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस टेकिंग दिया है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एसेंशियल है. इलेक्शन पीरियड में जो ये परमिशन एक सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू प्रोसेस होता है थ्रू द रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें हमारा एक लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से एनओसी होता है जो कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इम्पोज करने के बाद इनको वो एनओसी दिया गया है. सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट कर रखा है और जो गैदरिंग है वो ऑर्गेनाइज़र ने अपने एप्लीकेशन में और अपने अंडरटेकिंग में भी जो गैदरिंग मेंशन किया था, हमें एक्सपेक्टेशन है कि उससे कोई सिग्निफिकेंटली ज़्यादा नहीं होगा.
भाजपा खासदार रविशंकर प्रसाद हांणी रामलीला मैदानाचेर चालू आशिल्ल्या लोकतंत्र बचाव रॅलीचेर खर टिका केल्या. तांणी सांगलें की जे लोक थंय जमल्यात ते सगळेच भ्रष्टाचारांत बुडल्यात. दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या संदर्भात उलयतना तांणी सांगलें की जो मनीस आपूण भ्रष्टाचार मुक्त म्हूण लोकांक दाखयतालो तोच मनीस आयज ईडीच्या अटकेंत वचून सुद्धा सरकार चलयता. रॅली काडपाक खंयचेंच बंधन ना, पूण रॅलींत जे जमल्यात ते चडशे बंदखण भोगिल्ले आसात. लालू प्रसाद यादवांच्या पांयार पांय दवरून केजरीवाल आपल्या घरकान्नीक मुखेलमंत्री करपाक सोदता असो तोमणोय तांणी मारलो. ऐसा है, रैली करने पर कौन मनाही है, लेकिन कौन लोग जुटने वाले हैं? जो भ्रष्टाचार में आरोपी हैं, जो जनता के पैसे के लूट में जेल में हैं, जो ईमानदारी का चोंगा पहन के देश में नई राजनीति करने की बात करते थे, वह जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं. कुछ लोग कहते हैं कि लालू जी से सीख लेकर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं. ये कौन सी राजनीति है भाई? और ऐसे लोग मिलकर बैठे हैं एक ईमानदार सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ हल्ला बोल. उनको बोलने का अधिकार है, उनके हल्ला को जनता सुनने वाली नहीं है. भारतीय जनता पक्षान शेनवारा ओडिशा, पंजाब आणि पश्चिम बंगालच्यान लोकसभा उमेदवारांची 8वी वळेरी जाहीर केली. तातूंत भारतीय जनता पक्षान 11 नव्या उमेदवारांची नांवां जाहीर केल्यात. हातूंत पंजाब सावन दिनेश सिंग बब्बू, तरणजीत सिंग संधू, सुशील कुमार रिंकू, रवनीत सिंग बिट्टू, हंसराज हंस, परनीत कौर, जाल्यार पश्चिम बंगाल सावन डॉ प्रणथ टुडू आणि देवशीष धर, तशेंच ओडिशा सावन डॉ रवींद्र नारायण बेहरा, सुकांत कुमार पानिग्रही आणि भर्तुहरी मेहताब अशी नावां जाहीर केल्यात. भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची बसका आयज सांखळे मतदारसंघात जाली. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आणि उत्तर गोंयचे उमेदवार श्रीपाद नायक हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला मेळिल्ल्या तेंक्यानूच गोंयचो व्हड विकास जाला हें प्रत्येकान लक्षांत दवरपाक जाय अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आमकां अधिकार आसा मत मागपाचो, काँग्रेसीक अधिकार ना मत मागपाचो. पण ज्या अर्थी तेंच्यांनी कांयच करूंक ना, ज्या अर्थी तांचो कसलोच ह्या विकासा खातीर वांटो ना, आमी आज ह्या आझादी का अमृत काळात फुडल्या 25 वर्सांच्या विकासाचो फावंडेशन स्टोन आज मोदीजी घालता, ह्या टेन्युअरात घालता. फुडल्या 25 वर्सां जेन्ना वेळार आमी जेन्ना म्हणटा, हांवें जशें म्हटलें 18 वर्साचे भुरगे आज तेन्ना 10 वर्साचे आशिल्ले तांकां खबर नाशिल्लें. म्हणून आज जो भुरगो 10 वर्साचो आसा तो जेन्ना 25 वर्सांनी जेन्ना 35 वर्साचो जातलो ताका प्राऊड फील जातलो. आयजूच आमी पळयता इंडियन जेन्ना फॉरेन कंट्रीन वता, इज इट यू आर फ्रॉम मोदीज कंट्री काय म्हणून लोक विचारता, तेन्ना ताका ही वील फील प्राऊड, येस आय एम इंडियन. हे तो इंडियन पासपोर्ट दाखयतलो, त्या इंडियन पासपोर्टाक व्हॅल्यू आसतली. ही देशाची स्थिती आसा. आनी आमी 11 नंबरा वयल्यान 5 नंबराचेर पावले. 5 नंबरा वयल्यान जगात तिसरी ताकद जर खंयची आसा ती भारतीय जनता पार्टीची आसा. आपल्या फाटल्या कार्यकाळात उत्तर गोंयचो खूप विकास जाला हे नदरेंत दवरून लोकांनी आपल्याक हे फावटी निवडून हाडचो अशें श्रीपाद नायक हांणी सांगलें. आम्ही सगळे एक जावन त्या भारतामध्ये परत एकदा ते वैभवाचे स्थान प्राप्त करून दिवपाक आम्ही राजकारणात आसा. आणि मोदी सारको प्रायम मिनिस्टर ज्याने संपूर्ण जग खंय तरी आपले कवेन घेतला, सगळे आज ताका मानतात. खंय तरी वेगळे विशया लागून काही बारीक बारीक गोष्टी सोडून दिवपाक लागली, परंतु आज भारताकडे पळोवपाचो दृष्टिकोन सुद्दां इतलो पर्यंत जाल्लो आसा. म्हणून ह्या देशाचो जर विकास जातलो, आमी जर 2047 100 वर्साच्या कालावधीन त्या देशाक या जगाची एक बरी अर्थव्यवस्था एक नंबराचो देश करपाचे जे आपले स्वप्न आसा ते तुमचे सगळ्यांचे सहकार्यान ते निश्चितपणे जातले असो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. आयज गोंयांत इस्टर संडे म्हळ्यार पास्काचे परब व्हडा उमेदीन मनयतात. अशें म्हणटात की जेजू क्रिस्त ह्या दिसा पुनर्जिवीत जालो. मध्यान रातीच्यान गोंयच्या इगर्जेनी प्रार्थना सभा जाल्यो. मध्यान राती सावन क्रिस्ती भाव भयणां इगर्जेनी प्रार्थना सभेक जमिल्ली. कांय इगर्जेनी इंग्लीश आनी कोंकणी बरोबर पुर्तुगेज भाशांनी प्रार्थना सभा लेगीत जाल्यो. गोंयचे राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लय हांणी इस्टर संडे निमतान क्रिस्तांव भावांक परबी भेटयल्या. इस्टर ही मरणाचेर जैत मेळोवपी परब आसा अशें तांणी आपल्या संदेशांत म्हळें. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पास्काच्या परबे निमतान क्रिस्तांव भावांक परबी भेटयल्यो. क्रिस्तांव भावां खातीर हो आनंदाचो खीण आसा अशें ताणें आपल्या संदेशांत म्हळें.
जेजू क्रिस्त सगळ्यांक बरें जीवन जगपाक आशिर्वाद दिवं अशें तांणी आपल्या संदेशांत म्हळां. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistos pecados, confesso a Deus, mentes e palavras, atos de omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, ao nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसो विसो. The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it. To me it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect Because it will hamper employment. Climate Convos. which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Kabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. ये जो हाथ है ना, ये भी कहानी कहते हैं. झुर्रियों में छुपा ये कमजोर हाथ एक मजबूत इतिहास लिए है. गुजरे दशकों के अनगिनत किस्सों को महसूस किया है इन हाथों ने, और ये अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हाथ, एक एक कर अपने वादों को निभाते हाथ, संजो कर लाए सपनों को अपनी अगली पीढ़ी को सौंपते हाथ. मजबूत इरादों से अपनी किस्मत को संवारते हाथ, अपने कौशल से देश की प्रगति को दिशा देते मेहनत का हाथ. और ये युवा हाथ आंखों में सपने लिए अपने भविष्य को देश की प्रगति से जोड़ते हाथ. बस एक रंग इन हाथों की पहचान और देश के स्वाभिमान को एक करता है. लोकतंत्र का रंग है, ये सब पर चढ़ता है. विसो उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. पणजेच्या शिगमोत्सवांत वेंचणूक कार्यालयान मतदात्यांची जागृताय करपाक चित्ररथ हाडिल्लो. ह्या वेळार तांणी 100% लोकांनी मतदान करचें अशें आवाहन केलां. म्हजें मत, म्हजी ताक आनी म्हजें कर्तव्य असो आशय ह्या चित्ररथांतल्यान स्पश्ट जालो. देशाच्या बऱ्या फुडारा खातीर अरे हीच तर तुझी खरी ताकद. पर्वरींत शिगमोत्सव जालो. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक हार घालून शिगमोत्सवाची सुरवात केली. ह्या वेळार तांचे वांगडा आमदार केदार नायक, जिल्हा पंचायत अध्यक्ष सिद्धेश नायक आनी पर्यटन खात्याचे संचालक उपस्थित आशिल्ले. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी आमदार केदार नायक हांणी ढोल वाजोवन ह्या शिगमोत्सवांत वांटो घेतलो. तरेकवार चित्ररथा वांगडाच तरेतरेच्या सोंगांनी ह्या शिगमोत्सवाक शोभा हाडली. Tourism Department is celebrating
Shikma festival from most holy to till Gudi Padwa. So tourism department is focusing on hinterland tourism. That's why we are celebrating this Shikma festival across 18 locations throughout the Goa to unearth our civilization values and the deep historical roots of Goan, so that it will be showcased to the entire world. Apart from that, we are conducting GITM, Goa International Travel Mart. As part of that, we are inviting from domestic and abroad buyers and sellers. We want to showcase our Goa rich cultural heritage to GITM members who are coming from abroad also, to showcase our rich cultural heritage in rural villages. इंडियन वुमन लीग फुटबॉल खेळात वांटेकार जावपाक आयिल्ल्या पंगडान तांच्याच मॅनेजराचेर म्हापसा पुलीस स्थानकांत कागाळ केल्या. कागाळेंत तांणी तांकां मॅनेजरान मारल्यात असो आरोप केलो. मॅनेजर दीपक शर्मा हांगा पुलिसांनी अटक केला आनी फुडलो तपास चालू आसा अशें पुलीस अधिकाऱ्यान सांगलां. Complaint was today received in Mapsa police station, wherein players of Khad football club who had come to play a match in Goa, they had stated that they had been physically assaulted and by the manager of the team. Immediately legal action was taken and FIR was registered under sections 354A, 323 and 341 of the Indian Penal Code. The main accused in this case, one Mr. Deepak Sharma, has been arrested. Investigation is in progress and necessary updates, if any, shall be provided. भारतीय टेनिस खेळगडो रोहन बोपन्ना आनी ताचो ऑस्ट्रेलियन साथी मॅथ्यू एफ्टन हांणी इतिहास रचयलो. दादल्याच्या दोट्टी खेळांत तांणी काल जैत जोडले. क्रोएशियाच्या आयवन जोडीक आनी अमेरिकेच्या ऑस्टिन क्राजिसेक ह्या जोडयेक तांणी 6-7, 6-3 आनी 10-6 अशा सेटांनी हारयले. 44 वर्साचो बोपन्ना ATP रँकिंगांत उंचेलो स्थर गाठपी सगळ्यांत जाणटो खेळगडो आसा. IPL खेळांत आयज गुजरात टायटन्स आनी सनरायझर्स हैदराबाद हांचे मदीं अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर खेळ जातलो, जाल्यार दिल्ली कॅपिटल्स आनी चेन्नई सुपर किंग्स हांचे मदीं YS राजशेखर रेड्डी स्टेडियमाचेर विशाखापट्टणमांत खेळ जातलो. हाचे पयलीं लखनौ सुपर जायंट्स हांणी पंजाब किंग्साक 21 धांवड्यांनी हारयले. आयज सनरायझर्स हैदराबाद आनी गुजरात टायटन्स हांचे मदीं जाल्ल्या खेळांत सनरायझर्स हैदराबाद 8 गडे वगडावन 162 धांवड्यांचें लक्ष गुजरात टायटन्सा मुखार दवरलां. आनी माणी खबर हातांत आयली तेन्ना 4.1 ओव्हरीन गुजरात टायटन्सान 1 गडो वगडावन 36 धांवड्यो केल्यो. पळय आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 33.2 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25.9 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अस्तंत युपींतल्या मेरठ वाठारांत जनसभा केली संबोधीत. 2024 वेंचणूक विकसीत भारता खातीर आसा अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. आदले उपप्रधानमंत्री आनी भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ फुडारी हांकां भारत रत्न दिवन केले भोवमानीत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी दिलो हो भोवमान. लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर सांखळे मतदारसंघात जाल्ली कार्यकर्त्यांची बसका. भारतीय जनता पक्षाक जैतिवंत करपाचो मुखेलमंत्र्यांनी मारलो उलो. दिल्लीतल्या रामलीला मैदानाचेर इंडी गठबंधनाची जाली महारॅली. गठबंधन वांटेकार आनी गोंयांत इस्टर संडे व्हडा उमेदीन मनयलो. साबार इगर्जींनी मदत राती जाल्यो प्रार्थना सभा. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुमी भेट दियात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवपाक शकतात. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.